म्हज्या भयणीन भावनो, असली आयज उतरां आमी आयकल्या. तुज्या पुताची उतरां आयकूंक आमचें काळीज उगड सर्वेस्परा. ताची उतरां आयकूंक आमचें काळीज, न्हय हांगसर कूड, मन, आत्मो ही तिनूय आमचें काळीज जाता. तें उकतें कर म्हणटा. ताची उतरां आमी आयकून समजून पत्करूंक. आनी आमकां हांगसर अशें म्हणलेलें आसा, तुज्या मुखामळचो पोरजोल आमचेर पडूं दी आनी आमकां सोडवण मेळटली. ताच्या मुखामळचो पोरजोळ आमचेर पडूं दी आनी आमकां सोडवण मेळटली. म्हज्या भयणीन भावनो, देव हूंय आसा, सगल्याक आसा. जेजू पुनरुज्जीवन जावन तो जिवंत आसा. आमी तो ताचे कडेन उलयत, तो आमचे कडेन परतून उलयता. आमी तर बारकायेन पळयत जाल्यार तो आमकां दिसता. खूंय दिसता? सगल्या मदें, सगळे सृश्टी मदें. पूण हें अणभवच्याक आमकां कितें जाय? आमकां भावार्थाचे दोळे जाय. जशे भशेन आमी वखलां लायता, कित्याक आमकां स्पश्टपणी पिराय येता, ओल धाकट्यांक पर्यंत मागीर सारकें दिसता न्हय. तेच भशेन आमच्या भावार्थाची वखलां घालूंक जाय आमी. मागीर देव आमकां सगल्याक दिसती पडटा. पळयात, आमी एकामेकाचो मोग करता न्हय. तातूंत ह्या मोगांत आमकां देवाचो मोग अणभवंक मेळटा. पूण खूब फाटीं हो मोग कितें जाता? देवाचो मोग न्हय, आपल्यापणाचो आसता. आनी ताका लागून आमचें काळीज कासावीस जाता. मनां आमचीं वयर सकयल जातात. आमी मागीर रागार जाता, कितें चलता तें नकळो. असले स्थितीन आमी देवाक कुल्लो मारूंक जाय. भावार्थान ताका सगळें सांगलें की तो आमकां भावार्थान परतून आमकां सगळें सांगतलो. कशे भशेन? आपल्या उतरांतल्यान. आनी ताचें उतर तर आमकां जाय जाल्यार आमी पवित्र पुस्तक दर दिसा वाचूंक जाय. तुमकां हांवें सांगलां, प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे भितर आसा. प्रत्येक सुस्कार सोडटना आमी ताचे सोबे आसा. हो एकवटाचो आसा. पूण ताची उतरां तो आमचे सोबे घालता. आनी हे भाशेन ताचें उतर वाचलें की ना तो आमकां कळीत करता. पूण खूब फाटीं जेजू इतलो सगल्या लोकांक हाजीर आसलेलो की तांची घरची पर्यंत ताका समजना कोण पळय तो. ताच्या काळार आसतना पळय ती ताका धरून तो तकलेन सुटला म्हूण समजली. इतलो वावर करता, सगळ्यां बरोबर आसा, हें सारकें न्हय. ताणें थोडो विसव घेवंक जाय. दुसरे भशेन आपलें जिवीत सारूंक जाय. सगळो दुसऱ्यांचे बरोबर आसता, तो सगळ्या जाणांक बरें करता, उलयता ना. पूण तो आपली वस्तुंगी करिनासलेलो, बापायचे गोठायेन सगळें करतालो. आनी हे परी तो आमी देवाक एकवटून रावत जाल्यार जशे भशेन देव दीस रात सगळें करता, ते ताच्याय संबंदान आमी सगळें बरेंपण करूंक लागतले. तो आमकां विसव दितलो. आमी तेन्ना न्हिदतले आनी उठून आमचे न्हय देवाचोच वावर आमी फुडें व्हरतले. आयज दोग सांत आसात. ताचे पासत आमी तांचे कडेन आमी मागया. एक सांव फाबियां आनी दुसरो सांत सबस्त्यांव. सांत सबस्त्यांवाचें आमी सगळ्यांनी आयकलेलें आसा. तो एक झुजारी आसलेलो आनी प्रेटोरियन गार्ड म्हणून आसता ते स्पेशल रोमांचे गार्ड आसलेले. तो तांचो प्रमुख आसलेलो. तो क्रिस्तांव जालो आनी क्रिस्तांवांक तो म्हण हितून वाचयतालो. आनी हे ताका पातशायेक कळ्ळ्या उपरांत ताका ताणें अशे भशेन मारूंक लायलो. ताका एका झाडाक खिळायलो, असो बांदलो आनी सगळ्यांनी ताचेर भाले मारले. मेला म्हणून ताका सोडलो. पूण एकली बायल थंयसर वचून ताची कूड हाडली, क्रिस्तांव ती, आनी ताचो परामर्श केलो. बरो जालो, परतून गेलो आनी ताणें हाका दियोक्लेसिनाक सांगलें, तूं करताय तें सारकें न्हय, हें तुजें पातक. ताका धरलो आनी तोणक्यांनी सारको मारून उडयलो. हे भशेन ताचें मरप जालें. सांव फाबियान पापसाहेब जालो. कशे भशेन बापसाहेब जालो न्हय, ताचेर येवन पारवो बसलो
आनी ताका हे भाशेन निवडलो. ताच्या काळांत ताणें कितें केलें, रोम पळय आसा तिचोर डायकनेट्स म्हणून केल्यो ताणें, आनी खूब जाणांक म्हणजे बिशपांक ताणें फ्रांसाक धाडले आनी हे भाशेन मिशनर काम थंयसर सुरू जालें. तर हे भाशेन हे दोग जाण सांत भक्त आसात, तांचे कडेन आमी मागया. आयज आमी आज बिस्पा पासत मागता. आयज ताचो जल्माचो दीस. देवान ताका निवडलेलो आसा, आमचो फुडारी केल्लो आसा, ताचेर खूब पदव्यो ताणें घातलेल्यो आसा. तो आज बिशप पयलो, आज बिशप मागीर, त्या उपरांत मागीर तो पॅट्रियार्क, ह्या पॅट्रियार्काचो, त्या भायर ताका आतां कार्डिनलूय केल्लो आसा. आनी तो CBCIचोय प्रमुख म्हणून ताका खूब जबाबदारी आसा. देवान ताका राखचो, सांबाळचो आनी पिराय जाता ते प्रमाणे ताका गोठाय दिवची, कुडीची, मोनाची, आत्म्याची, म्हणून ताचे पासत आमी मागया. सगळे जाण आमच्या हात अशे वटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत येराय जी आपल्या जल्माचो दीस संभ्रमतात तांचे पासत आमी मागया. आनी जाणें आमकां मागण्याची विनंती केल्ली आसा तांकांय आमी आमच्या मागण्यांत दवरया.